आदरणीय गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत शेवटी मुख्यमंत्री ते एखाद्या मंत्र्याचे डिपार्टमेंट सांबाळटा आसतना मंत्र्याच्या म्हणजे कसले त्रास जाता ते खबर आहा आणि सबंद गोंयचे मुख्यमंत्री ह्या नात्यान धुरा सांबाळटा आसतना जनतेक न्याय दिता आसतना आमी म्हणू शकना ती कमी ठरतात. पण एक गोष्ट आज खंय तरी तेंची ताकद ह्या कोरोना व्हायरसा खातीर डायवर्ट जाल्ली आसा. पळय आमकां खबर आहा दिसाक 24 वरां आदी आमचे आदरणीय आदले मुख्यमंत्री आसले 16-18 वरां काम करताले. हांव स्वता पळयता आयचे मुख्यमंत्री हे पळय हालीं पर्यटन भवन जी बिल्डींग आहा हांव त्या 3rd फ्लोराचेर बसतात 4th फ्लोराचेर ते बसतात. आतां सुद्दां म्हाजी मिटींग सोबत तांची मिटींग आहा सकाळी मिटींग जाली म्हणजे कंटिन्युअस लोकां खातीरच ते काम करतात. कमी म्हणा आतां एक पोलीस डिपार्टमेंट बरे अधिकारी आहात बरे ऑफिसर आसात. आमी पोलीस डिपार्टमेंटाकय ब्लेम करिना पण नक्कीच ब्लेम करपाक जाय त्या मतदारसंघाच्या आमदारांक. म्हाका काय पळयना ना म्हाका कोणी ब्लेम केलो आनी म्हाका ब्लेम करून करचेय ना. विरोधक आहात असले पळय गौरी जातात गिरीश चोडणकर सारके तसले करतले. पण आज माझ्या मतदारसंघात ज्या आदी पार्ट्यो जाताल्यो ड्रग्साचो व्यवहार जातालो बेकायदेशीर कृत्या घडटाले आज कितलेशेच कमी आहात हे हांव सांगना माझ्या मानवेची जनता सांगता. जेन्ना क्रायम ब्रांच असे रेप पणजेच्या रेट म्हणटात तेन्ना स्थानीक पोलिसांचे अपयश आनी तांची मिलीत बदल दिसना जे कायदे मातसो एडिशनल तो फुडल्या पर्यटन वेवसायाचेर परिणामकारक करपी हे जावं शकता अशें दिसना म्हणटा. हे पळय पोलीस डिपार्टमेंट आनी पोलीस डिपार्टमेंटात काम करपी पोलीस म्हणजे आमच्या सारके तुमच्या सारके माणूस मागीर तो हेड कॉन्स्टेबल असो ASI असो PSI असो किंवा PI असो हांव तरी म्हाज्या मतदारसंघात जे म्हाजी पोलीस यंत्रणा आसा हांव नक्कीच तांकां ब्लेम करिना केन्ना कित्या खातीर जेन्ना म्हाका इन्फॉर्मेशन कळटा जेन्ना जर PI जर फोन केलो जाल्यार इमिजिएटली एक्शन घेतात. आतां म्हाका इन्फॉर्मेशनाक तांकां जर पावयना मागीर क्रायम ब्रांचीक जर फोन केलो जाल्यार क्रायम ब्रांचीचे येतात आनी ते धाडटात. हेचो अर्थ असो न्हू की आसलेले पोलीस अधिकारी पेडण्यात निश्क्रीय आसा न्हय खंय तरी इन्फॉर्मेशन इन टायम मेळना हाचे खातीर ते काम करतात. पण म्हाजो अनुभव सांगता जेन्ना हांवें ते PI फोन करून किंवा PSI फोन करून इमिजिएटली एक्शन करता. ड्रग्स माफिया आसा तेंचे कडेन लागले हे पळय म्हाका म्हणपाचें ना कारण हांव तेंचो आदर करता तेंकां मान दिता मान सन्मान राखता. कारण आदरणीय इतल्या खातीर म्हणटा ताका आदर करता म्हणून म्हाज्या तोंडासून आदरणीय दिगंबर कामत अशें येता आदरणीय रमाकांत कलप अशें येता. हांव म्हणिना तो रमाकांत कलप तो दिगंबर रमाकांत कलप तो दिगंबर कामत कारण ताका रिस्पेक्ट आहा जनतेचो रिस्पेक्ट ह्या गोंयच्या जनते खातीर कितें तरी तेंची कंट्रिब्युशन आसा हांव म्हणिना. पण जेन्ना हो गिरीश चोडणकर ज्या त्या पक्षाचो अध्यक्ष BJPच्या नेत्यांचेर जेन्ना आरोप करता आदरणीय मुख्यमंत्र्याचेर करता मंत्रिमंडळाच्या मंत्र्याचेर करता म्हाजेरय करता तेन्ना तेणी तोंड गप करपाक जाय जाल्यार हांवें जशें म्हणलें तुमी समजतले एका आदरणीय दिगंबर कामतीकय म्हणपाक जाय म्हणपाचो आसा आदरणीय रमाकांत खालपाकय म्हणपाचो आसा कारण ती काँग्रेसचे लिडर आहात की हे बी आपले लिडर ते ड्रग्स माफिया बरोबर आसात हाचो तरी विचार करपाक जाय.